तुमचे म्हणणे हा ते त्यांचे म्हणणे आमचे म्हणणे दुसरे आसात ते कितें काल त्यांचे प्रेस माध्यमांतल्यान म्हणटा ते सगळे सारखे ना तेमी कितें म्हणलां पयलें तेंचो पयलो पॉयंट आहा ते म्हणटा रोमिंग लिपीक इक्वल स्टेटस ऑलरेडी दिल्लो आसा कसो दिल्लो आसा रोमिंग लिपीक पयले सुवातेर पॉयंट नंबर 1 हितून ना कित्याक आमचे ऑफिशियल लँग्वेज एक्टान ताका मानाचो जागो दिवंक ना सो थिंगा इक्वल स्टेटस कसो जालो आमची रोमिंग लिपी इस्कॉलान शिकयना ते भायर उडयता सो कसो इक्वल स्टेटस मेळलो आमचे बरोयणार आहा तांकां पुरस्कार मेळना ट्रान्सलेटेड केले बगर सो हो कसलो इक्वलिटी आमचे दालगाल कोंकणी एकेडमीक 29 लॅक्स मेळटा आनी कोंकणी एकेडमीक 1,59 lakhs मेळटा सो इक्वॉलिटी खंयची हे सगळी आसल फट ते उलयताले ते दुसरो पॉयंट ते म्हणटा कितें कोंकणीन इस्कॉलान शिकोवंक सारकें ना कित्याक एक दोन कम्युनिटीचे दोन क्लासीन बसून शिकोवपाक आमकां मान्य ना म्हणटा ते अरे बाबा डिवायड जातले म्हण लोक दोन कम्युनिटी डिवायड तुमी तेन्ना केल्ले 1987 जेन्ना रोमिंग भायर उडयली सगळे कोंकणी क्रिस्तांव एकठांय झगडटाले तुमी कितें केलें तुमी निमणे सगळें झूज काबार जावचें वखदार तुमी तें फकत देवनागरी कोंकणी देवनागरी ओन्ली म्हूण क्लॉज घातले आनी रोमिंग भायर उडयली दॅट इज वेअर द डिवायड इज ऑकर्ड तूं आनी खंयची डिविजन तेन्ना तुमी आमचे बरोयणारांक तुमी पुरस्कार दिना तुमी डिवायड क्रिएट केलें तेन्ना तुमी इस्कॉलान भुरग्यांक घालना आमचे रोमी शिकोवंक दिना तेन्ना तुमी डिवायड क्रिएट केलें सो तुमी एके वाटेन रोमीक गोळो फुगार करून मारूंक तयार आहा 36 वर्सां जालीं तुमी तेंच कोत्ता पूण तुमी पूण भुरग्यांक दोन लिपी सेपरेट क्लासीन बसून शिकोवंक तांकां त्रास जाता आतां कितें चलता आतां भुरगीं चूज करना आतां भुरगीं देवनागरीन चूज करता मराठी चूज करता आनी फ्रेंच चूज करता सो तेच परी फाल्यां दोन लिपी तर जाल्यो भुरगीं आपणाक जाय तें चूज करतलीं खंयची लिपी जाय ती सो तुमची आडखड कित्याक जाता